आता बातमी कोविड-19ची। फाटल्या 24 वरात भारतात 2858 नव्या संसर्गाची नोंद जाल्या, जाल्यार 11 जाणांक मरण आयला। केंद्र सरकारान लोकां खातीर मार्गदर्शन तत्वां जारी केल्यात, जांकां हेर देशांनी वचपाक जाय तेंच्यांनी 3 म्हयन्यां उपरांत बुस्टर डोस घेवं येता। तशेंच 18 ते 59 वर्सांच्यांक बुस्टर डोस सरकारी हॉस्पिटलांतल्यान दिवपाचे जाले जाल्यार ताची अधिसुचोवणी काडून लोकांक ते विशीं सांगचे पडटले। केंद्र सरकारान कोविडाचेर मार्गदर्शक तत्वां लागू केल्यात, जांकां देशा भायर वचपाक जाय आनी 3 म्हयन्या उपरांत बुस्टर डोस घेवं येता, जाल्यार 18 वर्सां आनी 59 वयोगटांतल्या लोकांक बुस्टर डोस सध्या खाजगी हॉस्पिटलांनी दितात। हे बुस्टर डोस सरकारी हॉस्पिटलांनी दिवपाचे जाले जाल्यार राज्य सरकारान तेची अधिसुचोवणी काडून लोकांक सांगचे पडटले। दोतोर शेखर साळकर सांगता। सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज इश्यूड 2 नव्यो बुस्टर डोसा बद्दल नवे गायडलायन्स तांणी हे केल्या। तातूंत ताणें कितें म्हणलां की दोज हू वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द कंट्री, स्पेशली फॉर स्टुडंट्स, मागीर कोण स्पोर्ट्सान वता, कोणाची डेलिगेशन वता, बिझनेस आसा, तांणी हे बुस्टर डोस जे पयलीं 9 म्हयने आशिल्ले ते 3 म्हयने केले। म्हणजे 3 म्हयन्यानंतर सेकंड डोसा नंतर 3 म्हयन्यानंतर तुवें बुस्टर डोस घेवं येता, ते सर्टिफिकेट घेवन तूं ट्रॅव्हल करूं शकता। दुसरो एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहा की हाका देर नो नीड टू अपलोड एनीथिंग रिगार्डिंग दीस, आपल्याक भायर वचूंक जाय म्हणून ते अपलोड करपाची काय गरज ना। कोणें सांगलें की आपल्याक वचूंक जाय म्हणून आनी हें करूंक जाय, आपल्या हाज्या खातीर जाय म्हणून, जाल्यार यू कॅन गिव हिम। देन सेकंड थिंग तांणी म्हणलां की तो बुस्टर डोस 18 to 59 पर्यंत आशिल्लो, इट इज अवेलेबल ओनली इन प्रायव्हेट सेक्टर, नाव कॅन बी अवेल्ड इन द गव्हर्नमेंट सेक्टर प्रोवायडेड द लोकल गव्हर्नमेंट म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट इश्यूज अ नोटिफिकेशन टू दॅट ऑर्डर। म्हणजे फाल्यां सपोज गोंयांचे जर जनरल गव्हर्नमेंट सेक्टरान जर हे बुस्टर घेतलो फॉर 18 to 59, जाल्यार लोकल गव्हर्नमेंट म्हणजे गोवा गव्हर्नमेंट हॅज टू इश्यू अ गायडलायन्स। आता पेमेंट ताचो गोवा गव्हर्नमेंट करतले काय सेंट्रल करतले ते तांणी डिस्कशन करून ठरवचें पडटलें। भारतातल्या कोरोनाच्या आलेखांत शेनवारा मातशी वाड जाल्ल्यान देशात 2858 नवे कोविड संसर्ग जाल्ल्याची माहिती अधिकृत आंकडेवारींतल्यान मेळ्ळ्या। फाटल्या 24 वरांत 11 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें भलायकी मंत्रालयाच्या बुलेटिनांत म्हटलां। राष्ट्रीय राजधानीत हे दुयेंती 1000च्या सकयल देंवल्यात अशें आंकडेवारींतल्यान दिसून येता। फाटल्या 24 वरांत 2858 नवे दुयेंती, 24 वरांत 11 जाणांक मरण, दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.59%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.66%। जाल्यार महाराष्ट्रांतय दिसामाशी कोविड दुयेंती वाडत आसात। राज्यांत दुयेंती वाडपाची माहिती दिवपी पयल्या 5 राज्यांनी मुंबय, पुणे, ठाणे, रायगड आनी अहमदनगर हांचो आस्पाव आसा। राज्य भलायकी खातें सांगता ते प्रमाण मुंबय 58.33% दुयेंती आसात। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।